नावाड्यामी आमच्या रम्या वंदून ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या रया कृत्या सौम्याची निजाकी विची महिमा ताची करतांका विजली पृथ्वी निवासता ताची गोडवेकाय रचना वाकणटा ताची घडवणकाय काव्या नवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या बंधून ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या रया समेस्तमी बसया मोगान भावन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हूण मागता संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सर्व भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा मनादी बाप हॅरी डिसोजा प्रस्तुत जुजे सेमिनरी जिप थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन पाद्र्याप सेवा दिवन आसा गांवांत ते मोगर नाटबिर्गजीचे प्रत्येक जावन बिदर मिसांव ठाण्यांत जैतो वावर केल्लो गुलबर्ग दिएसिजेंत आतां फाटीं आयिल्ल्या उपरांत आमच्या मायनर सेमिनरीचे भुरग्यांचे आत्मीक डिरेक्टर जावन आसले आतां प्रस्तुत जेपो सेमिनरीन तांचो वावर करनासात हांगासर आदले फाटी आयिल्ले म्हजे सांगाती ह्या जागते परत आज तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार दुसरी जायतीं कार्यक्रमां आसलीं ताच्या मदीं हांगासर येवन आमकां कुमोग केल्या कुमसाराकी पाद्रबान कुमोग केल्या त्या खातीर तुमच्या समेस्तांच्या तर्फे पाद्रबाक हांव मोगाचो येवकार मागतां स्वागत पाद्रबाक ह्या मिसाच्या बलिदानाचें 39वां ह्या बरी आसात अर्गां जावन हे मीस भेटयतात फ्रांसीस आनी शांती डिसोजा तांच्या लग्नाच्या 20 आनी 8व्या वर्साच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी रोमन आनी फिलोमिना सेरा आनी क्रिस्तीन आनी कुटाम बेंगलोर अनिता मनोहर कुटी नावस्पेड वायलेट आरान्ना मोडबेळे निशा रोशल आरान्ना मोडबेळे लिझा फर्नांडीस किन्निगोळी ग्लॅडिस डिसोजा देरळकट्टे हॅरी आनी शरल फर्नांडीस किरेम लीना नोरोना निड्डोडी सोनिया डिसोजा किन्निगोळी बेण्णा आनी आयरीन डिसोजा सुरतगल हरुण डिमेल्लो बेळमान रिशोन फर्नांडीस 5व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी वेलंगणी वाडो लिओना डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी नित्यादर वाडो चार्ल्स मस्करनेस आनी कुटाम किन्निगोळी अर्शिता किन्निगोळी शालिनी अल्बुकर किन्निगोळी एरल नीफा मतायस किन्निगोळी अरुण विनीत डिसोजा किन्निगोळी प्रत्येक ते सांबासून मीस भेटयतात जॉयलीन बेंगलोर बऱ्या भलायकी आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मौली पिंटो पुत्तूर बाबाच्या काजार बऱ्यान जावच्याक प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस मेलाइन एस डिसोजा बिंदूर मगदलेन मॅन्डिस आनी कुटाम बऱ्या भलायके बसत गरजेवंत आनी पुलकोतेंत आत्म्या बसून मीस दितात विक्टोरिया डिसोजा वामंजूर ग्रेसी डिसोजा संकल करिया घरच्याल्मा बसून मीस भेटयता गिलबर्ट आनी कुटाम सुरतगल स्टॅनी आरान्ना पलाडका देवरीन जोसेफ सेवरीन फादर पाउस्तीन आनी पियूसच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता पीटर आनी कुटाम बेंगलोर देवरीन रिचर्ड गलबाओच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता लिल्ली रिल्सन किरेम ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या सवां सोमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया सोमयेची मजर कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया आज आमी ह्या पवित्र थळार पयणाऱ्यां खातीर आमी मागता खरी एक दीस म्हणल्या बरी घरांत हांव कामाच्या थळाक विविध जाग्यांक एका गांवांत आनी एका गांवांत जायतीं पैन करन आसात पैनारी आसात पैनाच्या वेळार सोमयान हरी एकल्याक राखच्याक सांबाळच्याक सकड वायटा विघ्नां अवघडांतले तांकां सांबाळच्या खातीर सोमयाची कृपा विशेश तरान ह्या पैनाऱ्यांक लाभच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आतां सगळ्यांक उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटेली जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचा एकपोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव जावन आसा सर पदवेदार बॉक्सानेचो दातार तो आमचो मोग करता
देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलें. जेजूच्या परगटजिण्या वेळार सक्कळ पातकां ताणें बक्षिली. कित्याक तो आमच्या पातकांचे लेख दवरिना, बदलाक आमचे बदलल्लें मोन आनी काळीज पळयता. जो कोण नितळ काळजान मागता, नितळ काळजान मागणें करता, नितळ काळजान पेले लागीं संबंद दवरता, तळकंडीत जेजू आमचे तें संतोश पावता. असो वांजेली आमकां हेंच म्हणटा, जें कितें आमचे भितर तावन येता तें आमकां आशिर्वादांनी भरिना, बदलाक ताचे तावन मेळ्ळेंच येता. देखून ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ले आमी आमचे अंतस्कर आमी नितळ दवरूंक आमी प्रयत्न करुया. आमचे काळीज नितळ दवरूंक आमी प्रयत्न करुया. बैले सोबया सांगता, काळीज मोन नितळ आसल्या वेळार देवाची विसणार आशिर्वादां आमची जातली आनी आमच्या कुटुंबाची जातली. तीच आशिर्वाद घेवच्याक उंड्या रुपारोचे जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बैल्या सोबयेक आमी चड महात्व दिला. काळजाच्या नितळायेक, अंतस्करणाच्या नितळायेक आमी चड महात्व दिवंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाने मागोवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत जाता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केले. ताच्या मागणेच्या आधारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मांडून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पळय सभा वाडत वसो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजेना, कित्याक सतमंतेल्या प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती. कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत बाबार्थ मारिपा देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवन मनीस बाबार्थ मारिफा जियोंक पावतलो, पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं नीत परगट जायनातलेले बरी आडवरलेल्या देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गिंतांव देंवोन आयिल्लो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशीं मनशांनी समजोवन घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार आसलेल्या लागायत देवाचे आदर्श गूण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी
आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशांच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान चोर तांचे चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अनकारान भरल्यो. आपुणूच बुदवण म्हूण लेखतले तेणी जायकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या, सुकण्यांच्या, मनजतीच्या आनी जीवदाळीच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यान. अशें एकामेकां मान उगडावंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयींतली सत तांणी फोटमोण काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. मोळापताच्या तांसोवाव परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसरी राती एक बा कळयत आसा. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. सपना उदाहरणा. तांच्या ताळसो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोतान पावता. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया. देवाचे उतर जिव्यानी क्रियात्मक ते करे. मनशाच्या काळजांतले आत्रेक आनी चिन्ना पारकितात असले. हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूचे उलोवण जाता आस एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलें पळोवन तो फारिजीव वीज जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी फारिजीव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. भूत नातलेल्यानो भायली कोसी केल्यानच भितरली कोसी केल्यानय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तो सक्कडी तुमकां नितळ जातलें.
देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, व्हडा संतोशान ह्या पवित्र तळाक तुमी आयल्यात. आनी ह्या वेळार जेजून म्हाका आनी तुमकां दिवचो संदेश अंतस्करण नितळ आसल्याचें मागणें देव बेगी आयकता. अंतस्करण काळीज नितळ आसल्या वेळार देव आमचें मागणें वेगी आयकता. वांजेलांत जायते उल्लेख ह्या दाखले आमकां दिसतात. खंयसर व्यक्ती नितळ अंतस्करणान मागतात, नितळ काळजान ते मागतात आनी देवाची आशिर्वादां तांची जातात आनी तांच्या कुटुंबाची जातात. धाकल्याक सांगचें तर पोरन्यासो जुजे, जाकोबाचो पोतो, भावांक ताका द्वेश केलो, भावा तावन तो पयस गेलो, ह्या इजिप्ताक तो गेलो. बाप एक तो मोगाचो जावन आसलो, भावाने ताचो द्वेश केलो, देखून तो इजिप्ताक पावलो. कारण आसा 12:7. पूण इजिप्तांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवा सांगाता तो आसलो. नितळ काळजान नितळ अंतस्करणान तो मागणें करतलो. जायते कश्ट समस्या ताका आयले तरी निजा देवाचेर आसलो भरवोसो ताणें सांडूंक ना. देखून हर एका ताच्या कश्टांत, हर एका ताच्या समस्यांत देवान ताका सांगात दिलो. देखूनच इजिप्तांत व्हडलो एक व्यक्ती जावंक ताका साध्य जालें. आमी सांगचे तरी एक प्रधानमंत्री बरी एक बोर्ड अधिकाऱ्यान बरोवलो व्यक्ती जावंक ताका साध्य जालें. कित्याक नितळ काळजान नितळ मनान देवा लागीं ताणें मागणें केलें. देवा लागीं ताचो संबंद आसलो, देखून तो वर्तो जावंक पावलो. उपरांत जुजे मुखांतर सक्कड ताच्या कुटुंबाक, बापयक आनी हेर भावांक आशिर्वाद मेळ्ळे, ताच्या कुटुंबाच्याक आशिर्वाद मेळ्ळे. कित्याक ताचें काळीज मन नितळ आसलें, बरें आसलें. आनी एक व्यक्ती सांगचें तर जोब, पोरन्यासोल्यांत आनी एक नितीवंत मनीस म्हणयेत. देवाच्या मोगान तो बरलो, नितळ काळजान मागणें करतलो. म्हज्या भुरग्यांनी कितें सूख केलें तर देवा लागीं बोगसाने मागतलो. प्रामाणीक मनीस, नितीवंत मनीस. कश्टा वयर कश्ट ताका येतात. कारण आसा 12:7 ती हांव आतां सांगूंक वचना. कश्टा वयर आनवरां ताका येतात. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जोब देवाचेर असो अचल विश्वास सांडिना. कितले कश्ट येवं दी, भुरगीं मेली, आस्त गेली, बोकरे शेळयो सक्कड नास जाली, पूण ताचो विश्वास देवाचेर. जे कितें ताणें म्हाका केलां म्हज्या बऱ्याकच केलां, सदैव जावं ताचें नांव. तितल्या कश्टान वरांमध्ये, समस्यामध्ये देवाचेर अखंड विश्वास बरोवसो दवरलो. कित्याक नितळ मनान नितळ काळजान ताणें मागणें केलें, देवान ताचें मागणें आयकलें आनी निमाणें तें मुखार आमकां वाचता. जें कितें देवान ताचें तोंड काड्ड व्हेल्लें, ह्या सैतानान ताचें तोंड काड्ड व्हेल्लें, देवान तें संपूर्ण केलें. कित्याक देवान ताचें नितळ मन, नितळ काळीज पळयलें. तशेंच दानियल जायते व्यक्ती आसात. दानियल एक व्यक्ती, एक प्रवादी म्हणयेत. देवाक मोगास व्यक्ती तो जावन आसलो. नेबुकद्नेझरान ताका सांगलें, म्हज्या मुर्तीक तुवें आराधन करूंक जाय, म्हज्या देवाक तुवें आराधन करूंक जाय. पूण दानियल ओप्पाना. म्हाका असो एकच देव, इस्रायलाचो देव, सर्वेस्परो, ताका सांडून हांव दुसऱ्या देवाक मान करिना. नितळ काळजान नितळ मनान एका देवाचें आराधन ताणें केलें आनी तोय जैतेवन जालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, असली जायतीं गणितां दावीद जावंक पुरो
जायती गदितां आमी वांचलांत वाचता कित्याक म्हळ्यार लेवी ग्रंथाच्या 19व्या अध्यायांत दुसऱ्या वळेंत देवाचें उतर अशें म्हणटा, तुमी पवित्र जाया, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र जावन आसा. जो कोण पवित्र काळजान नितळ काळजान अंतस्करणान मागता, नितळ कुडीन न्ही, कूड नितळ जायचे वय, पूण नितळ मोनान आनी काळजान मागल्यांचे मागणे देव आयकता. कित्याक आमचो देव पवित्र देव जावन आसा, आमचो देव नितळ देव जावन आसा. त्या देखून हांव पवित्र आसले बरी हांवें पवित्रपण जावंक सांगूंक जाय, पवित्र आसूंक जाय. कित्याक पवित्रपण देवाचें लक्षण. इजाया प्रवाद्यान बरयल्या 6व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळेंत इजाया एक दर्शन देखता, देवाचें सिंहासन देखता. थंयसर ताका देव दिसता आनी सेराफी म्हळ्यार दूत देवाचें आराधना करनासले. पवित्र 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 दळबर असो देव सर्वेस्पर पवित्र जावन आसा. आमचो देव पवित्र देव जावन आसा. देखून आमी हर एकल्यानी पवित्र जावंक तो आमकां आपण दिता. देखून तो म्हणटा, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजे प्रजा. जशें हांव पवित्र तशेंच तुमी पवित्र आसूंक जाय. किर्तन 90 वोल्ड 9 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव पवित्र जावन आसा, ताका मात्र तूं आराधन कर. साम 99:9 सर्वेस्पर देव पवित्र जावन आसा, ताका मात तूं आराधन कर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां आपयलेलो देव पवित्र जावन आसा. देखून आमी पवित्रकायाची जिणी, नितळ काळजाचे जिणी, नितळ अंतस्करणाचे जिणी जियेल्या वेळार देव संतोष पावता म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अध्याय 15वी वळू. जेजूय पवित्र जावन आसलो आमकां कळीत आसा. कित्याक जेजूक भेटिल्ले जायते जण तूं देवाचो पवित्र मनीस, देवसार लागले सैती जेजूक म्हणटले तूं देवाचो पवित्र मनीस. तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पवित्रकायाची वळख जाल्ली. जुवांच्या 6व्या अध्यायांत आमी वाचता, तूं देवाचो भाग्यवान मनीस पेद्र म्हणटा. तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो भाग्यवान मनीस पेद्रू जेजूक म्हणटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाच्या वाजलांत एक अपुरबायची गणित आमी वाचलें. जेजू एका फारीच्या वगैरे जेवणाक गेल्लो. जेजू हात धुयनासतना जेवणाक बेता. जुदेवाच्या दस्तुरे प्रकार हात पांय ताणें धुवंक आसा. एक ल्हानशें गणित अशें आसा. एक फावट एका राब्बीक कारणांतर जावन बंदेंत घाल्लें खंय, आनी त्या राब्बीक सडीत इल्लेशें कान दीस पडटें कान, आनी दिसाक कितलें उदक जाय तितलें मात्र उदक दिवन आसलें. पूण एका म्हयन्यान वो राब्बी अस्वस्थ जालो, पिडेन पडलो. तज्ञांनी येवन पळयलें, ह्या डाक्टरांनी येवन पळयलें. टेस्ट करता आसतना ताच्या कुडींत उदक ना, उदकाचो अंश ना. देखून ते बंदेचे अधिकारी चिंतात खंय, आमी हाका पियोंक जाय तितलें उदक दितले हांव, तरी हाच्या पोटांत कुडींत उदक ना कित्याक. उपरांत कळीत जालें की हो राब्बी ताचे दस्तुरे पाळोवंक म्हळ्यार नियमां पाळोवंक ते उदक वापरतलो, तो उदक पियेनातलो. बदलाक हात धुवंक म्हळ्यार ते एक रीत आसा. हातांत हांगा बसून उदक देवंक आसा, तोंड धुवंक आसा. कशें म्हळ्यार मुस्लिमाचे मस्तू वेळ उदकांत हें करतात त्याच उदकांत. तशेंच राब्बीक आनी ती एक नियम, जुदेवाक ती एक नियम पाळनासले. म्हळ्यार जे कितें ताका पियोंक उदक दितले तें उदक सक्कड तो ताचे नियमां पाळोवंक, दस्तुरे पाळोवंक उपेग करनासलो, उदक पियेनासलो. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिणेंत अशें जाता. बायल्या नितळेक आमी चड महत्व दिता. आमच्या पवित्रकाया विशयांत, आमच्या काळजाच्या परिवर्तना विशयांत, अंतस्करणाच्या नितळ्याक आमी चड महत्व दिना. तसल्यांक जेजू आयच्या वांजेलांत एका रितीची जागोण दिता. पयलें तुमचें काळीज नितळ दवरा, तुमचें अंतस्करण नितळ दवरा, तोळ सक्कड तुमकां सोबाय मेळटली, सोबयत दिसतलें. जायते फावटी आमी बायल्या कुडीक बरें बरें वस्तूर घालन, बरें बरें सेंट घालन आनी कितें घालन
बायली सोबाय आमी चड दाखयता पूण हांगासर जेजू बायल्या सोबायेक चड महत्व दिना बदलाक आमचे अंतस्करण नितळ करूंक आमकां आपोण दिता जेजू म्हणटा तुमच्या भितरल्यान कितें आसा तें पळया तुमचें काळीज पळया तुमच्या काळजांत मोसोर आसा हगे आसा द्वेश आसा हांकार आसा तें पयस करा तें विंगड दवरा बदलाक त्या काळजांत मोग पेटया त्या काळजांत बोगसाने आसा करा त्या काळजांत त्याग आसा करा त्या काळजांत मागण्याचें वातावरण आसा करा जर तर आमच्याच कुटुंबाचेर एक दीस घाली तर म्हज्या कुटुंबांत मागणें आसा गी म्हज्या कुटुंबांत आमी सांगाता बसून मागणें करता गी मोबायल पळयनासतना अर्द वेळ आमकां मागणें करूंक साध्य आसा गी मोबायल पयस दवरून एका वराच्या मिसांत भाग घेवंक आमकां साध्य आसा गे आमी आज आमकांच पळोवचें भोव गरजेचें जावंक पुरो म्हाका साध्य आसा पूण म्हज्या कुटुंबांत असलें एक वातावरण आसा गे म्हज्या काळीज अंतस्करण नितळ दवरूंक हांव प्रयत्न करतां गे पळोवचें भोव गरजेचें म्हज्या कुटुंबांत संबंद बरो आसा गे आमी सांगाता बसून जेवता गे ह्या मोबायल वापर करिनासतना अर्दे वर आमी जेवणांत एकामेकाक उलोवन बरो संबंद आसा करून आमी जेवता गे म्हज्या कुटुंबाचें वातावरण कशें आसा म्हज्या कुटुंबांत बोगसाने आसा गे म्हज्या शेजाऱ्या सांगाता म्हजो संबंद बरो आसा गे म्हज्या शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान तकली उबारून वचोंक म्हाका साध्य आसा गे नितळ काळजान नितळ मनान मागणें केल्ल्या वेळार हें सक्कड आसोंक साध्य जाता केदळ हांव म्हज्या बायल्या संगतीक चड महत्व दिता तो थंयसर मोग ना थंयसर बोगसाने ना थंयसर त्याग ना थंयसर मागण्याक अवकाश ना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज जेजू म्हाका आनी तुमकां एक बरो संदेश दिता ताका मेळोवंक आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या ताचे कडेन उलोवंक आमी हांगासर आयल्या थोडो वेळ आमी ताच्या सांगात हांगासर करशीत पूण एक फावटी म्हज्याच अंतस्करणाचेर हांवें दिश्ट घालची बरी म्हज्याच काळजाचेर एक दिश्ट घालची बरी म्हजें काळीज नितळ आसा गे म्हजें अंतस्करण नितळ आसा गे पेल्याच्या कश्टांक हांव स्पंदन करता गे ह्या म्हजो दीस मागण्यांत हांव करशीता गे थोडो वेळपणी मस्त वेळ मागणें करूंक आमकां जायना आमी कुटुंबाचे मनशां पूण थोडो वेळपणी सगळें तुज्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान हांव देवाक दिता गे मागणें तोंडांत आमी करता मिसाक ती ही पळयतात म्हूण हांव मिसाक वेता थोडे फावटी जायते फावटी कुंभघराक येता लायनीर सकड येतात हांव कुंभघराक येता पूण सगळें म्हज्या काळजान सगळें म्हज्या मनान सगळें म्हज्या आत्म्यान सगळें म्हज्या सक्तेन हें हांव करता गे सक्रामेंत पाळटा गे त्या संगतेक मात्र जेजू महत्व दिवंक आमकां आपोण दिता देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू आमकां निमाणें एक वाक्य अशें म्हणटा तुमचे लागीं कितें आसा तें दान धर्म करा जे कितें तुमचे ते पाठ संगती आसात त्यो पयस करा जावं पुरो राग मोसोर हांकार जिद्द ते पयस करा पूण जे कितें तुमचे ते सडीत आसा ते हेरांक वांटून दिया हेराच्या कश्टाक स्पंदन करा कित्याक दिल्ल्यांत आमी घेता पेल्याक दिल्ल्यांत आमकां संतोश जोडतो जाता ती एका रितीची खुशी दुसरीच म्हणजे ते इल्लें सड आसा हांव एका दुबळ्याक वांटता तो संतोष दुसरोच आसता असले एक नितळ काळीज नितळ अंतस्करण म्हजे ते आसल्या वेळार खंडीत जेजूची विस्नार आशिर्वादां म्हजी जातली म्हज्या कुटुंबाची जातली तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या खंडीत आमकां भक्तीपण आसा देखून आमी मागोवंक हांगासर आयल्या आमच्या कुटुंबा पासून ते आमी मागया आमच्या कुटुंबांत असलें एक मागण्याचें मोगाचें बोगसाण्याचें सॅक्रिफिसाचें एक कुटुंब आसा करूंक सांजुता देवा लागीं आमी मागया कित्याक ताका सादी कितेंच ना तो जेजूक भोव लागशिल्लो मनीस जेजू सांगाता तो आसलो जे कितें तो मागता खंडीत जेजू दिता म्हणल्यार आमचे पातयेनी आमी मागलेलें मेळटा पूण सांजुता देव जेजूक लागशिल्लो जावन आसलो जेजूक तो पळयला जेजू सांगता तो जियेला जेजू सांगता तो जेवला जेजूचे शिकवण ताणें आयकल्या मात्र न्ही जेजूची आज्या पांय ताणें पळयल्यात
त्या देखून या सांता लागीं आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या तुज्या आशिर्वादाक घाल. आमच्या कुटुंबाक मोगाचें कुटुंब जावं दी, बोक्सराचें कुटुंब जावं दी, त्यागाचें कुटुंब जावं दी, मागण्याचें कुटुंब जावं दी. अशें आमी नितळ काळजान नितळ मनान देवाची स्तुती करूंक तो आमकां कुमोग करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो तुको बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभयिनी सगीता. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नाट्य पवित्रतेच्या आदाबात सरस्पर मारून घेऊ. सर्वेस्परा बागे अंदमदुता सांजुदान आपणाक आपणयल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची सोडवण परगटोक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रागात वारायले. ती सोडवण आमच्या काळजाच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पोत्रायाची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती दमदुतेच्या बुन्यादेचेर तिरान गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. होवी होवी होवी, दळबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पोत्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासरून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समात पोंचे.
तेच परी जेवण जातेस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आणि सस्तीक कराराचे हे रागात पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसो आणि समेस्त मनशा पसो ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुटू परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अर्पेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सवुडो आणि सडवडेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगात सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ सौदावो आमच्या बगियोन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ती सपती बगेवन दमदता सांजूद देव आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साख्या लिस्त्या बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगाता तुजी मै मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पौद्वेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सोम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां निवार. दया कोणी आजिबेतां सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शाणात रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी.
पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती नितळ काळजान नितळ अंतस्करणान मागणे करूंक आपोवन दिलेली ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सोभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरूनशें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्या काळीजे यात्रेंत मोगाळ सुम्याची सुराया इतू गोशा काळजांदनिया स्वागत करिन्या तुझ्या तुका सेवच्या काळीजे यात्रेंत मोगाळ सुम्याची सुराया इतू गोशा काळजांदनिया दागोस करिन्या तुझ्या स्वागत स्वागत जिसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जिसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या तुकास म्हाका दिताय मोची आत्मी कांटो जाता कुर्बे जिवी तुला बैता मोची जिवी नंदन करता स्वागत स्वागत जिसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या. एक घडीभर मौन रावून काळजांत आयले जेजूक आमी अर्गान दिवया. सदांच आमचो मोग कसो जेजू रायसो रायतो देवाचो देव तो आमच्या काळजांत आयला. जायतो लोक ह्या सोम्याक आशेवन आसा साबारांक तो आनीक मेळोंक ना पूण म्हाका मेळ्ळा म्हजे तें तो आयला देखून ताका आमी अर्गान दिवया. उंड्यावर परायले जेजू सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव ते जेजू लागीं आमी मागया. म्हज्या काळीज म्हजें मन नितळ दवर म्हज्या काळजांतले सर चिंतना तूं वायट चिंतना तूं पयस कर म्हूण ते जेजू लागीं आमी मागया. अर्गान तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या अर्गान तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या नामन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या नामन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या जेजू तुका जय जय तुका सुम्या जेजू जय तुका सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापा बागे मंजूता देवाचे जैतेवंत मरणा पासत या नव्याच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर
आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत हेवटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, 9 साक्रामेंताचें आराधन, 10 वरां तावन कुमसारां, 10:15 वरार परत तेर्स, 10:30 वरार मीस, ताचे उपरांत 9 आराधन, 12:30 वरां भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्री, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाचें ते सवन दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवची. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कुशेन कितें दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचे जुबले कुमगार असली बरी कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर आमी मागतले. हांगासर म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत मोडबेद्रे आळवास होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीची दाक्तरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. कोणायकी ताची गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक उलो दिता. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. जी कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्लीं आसात, ह्या पियोन्या तावन सुडका जायचे जाल्यार ह्या मिटिंगाक हाजर जावन हांव तुमकां उलो दिता. त्या मारिपात बरेपण लाभता मोगाचें. ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पवित्र थळाक एक विशेष म्हयनो जावन आसा मोगाचें. 28 तारखेर 28 तारखेर ह्या पवित्र थळाची वार्षिक परब आमी संभ्रमता. आनी ह्या म्हयन्यांत जायतीं कार्यक्रमां त्या दिशेन आसात आनी आसतलीं. गेले त्या इतरा हांगासर आमी रक्तदान शिबीर आनी भलायकी तपासणी मांडावळ केल्ली. ताच्या उपरांत 9 आनी 10 तारखेर 2 दिसांचे रितीर हांगासर अपूर्बायेन चलोवन वयली. आनी ताच्या उपरांत 11 तारखेर सांजे तावन 12 तारखे पर्यंत नायट विजील वा जागरणाची रात आमी हांगासर चलोवन वयली. भोव अपूर्बायेन ही कार्यक्रमां संपल्यान मोगाचें. आतां पेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे 9 येवच्या आयतारा 19 तारखेर हांगासर प्रारंभ जाता. 19 तारखेर हांगासर 31 मीस सकाळीं 10:30 वरार 10 वरार बावटो उबारून ह्या नोवेनाची वा पास्का ह्या परबेची सुरवात आमी करता. त्या दिसा आमच्या मंगळूर DSCचो विगार जराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बाप हांगासर येवन हे बावटो उबारचें कार्यक्रम मिसाचें बलिदान 9 आराधन चलोवन व्हरतले. ताच्या उपरांत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. नोवेनाच्या हरी एका दिसा 12:30 वरार भक्तिकांक हांगासर जेवण आसा मोगाचें. तरी करून ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाक विशेश तरान तुमकां आमी आपोवन दिता. येवच्या मंगळारा उडास दोरा येवच्या मंगळारा सामुहीक काजारां ह्या पवित्र थळार 2 जोडी ह्या सामुहीक काजारांत एक व्हरता. त्या देखून येवच्या मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस ना, 1 मीस 9:30 वरार. त्या देखून हांगासर 9:30 वरार मीस जाल्या उपरांत आमच्या सायंट जूद गोल्डन जुबली मेमोरियल हॉलांत कार्यक्रम उल्हास पाटोवचे कार्यक्रम आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सैरो जावन आमच्याच समुदायाचो मानेस्त I1 डिसोजा MLC हांगासर येतलो. ताका आमी सन्मान करतले. ताच्या उपरांत जोड्यांक उल्हासाचे कार्यक्रम आसतले आनी ताच्या उपरांत सगळ्यांक त्या दीस जेवण आसा. सामुहीक अन्न संतर्पणेचो दीस त्या दीस त्या देखून गांवच्या हरी एकल्याक भक्तिकांक त्या दिसा जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. त्या देखून व्हडा संख्यान ह्या संभ्रमान वांटेली जावंक आनी प्रत्येक जावन ह्या जोड्यां खातीर मागूंक आनी आमी ह्या 9 दिसांच्या नोवेनान वांटेली जावंक हांव तुमकां उलो दितां. 26 तारखेर आयतारा बेस्पासो कुंप्रेसो आयतार. त्या दिसा सांजेर 4:30 वरार ओजाचो पुरशांव पक्षीकेरे पेंटेतांव इगजेक आमी ओजी हाडून येता. जर तुमकां कोणाय की ह्या फेस्ता संदर्भी कितेंय ओजी दिवंक मौन आसा जाल्यार त्या दिसा सकाळीं जावन सांजेर पर्यंत आमचे वॉलंटियर्स थंयसर पक्षीकेरे पेंटेंत ओजी कान घेवन तुमचीं नांवां बरोवन दवरतले. जर तर आमची भक्ती काम बायल्या भुरग्याची हांगासर हाडून दिवंक जाता
किन्निगोळी पेंटेंत चेतन बेकरी कडेन थंयसर दवरल्यार आमी थंय धांवन आरची मांडावळ हांगासर करतले. हांगासर 5 वरार कोंपरीच्या इतारा मिसाचें बलिदान, ताच्या उपरांत 9 साक्रामेंताचें आराधन आनी ताच्या उपरांत साक्रामेंताचो पुरशांव मोगाचो आनी ताच्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत भक्तिकांक एकल्याक हांगासर जेवणाचे त्या दिसा चिकन बिरयानी जेवण हांगासर आसा करता. त्या देखून त्या संभ्रमांत वांटेली जावन तुमकां आपोवणें दिता. 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान, ताच्या उपरांत 9 आराधन चेरेलाचो पुरशांव आनी ताच्या उपरांत त्या दिसा सक्कड भक्तिकांक नॉनवेज जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा आनी त्या देखून त्या संभ्रमांत वांटेली जावंक उलो दिता. 28 तारखेर पेस्ताचो संभ्रम वार्षिक परब ह्या पवित्र थळाची. त्या देखून त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस, 9:30 वरार निवृत्त गवळी बाप आदीक मानादीक दोतोर लुईस पाऊल सोजो हांकां आमी हांगासर मानान स्वागत करता. ताचे उपरांत 9:15 वरार मानाच्यो वाती वांटता. 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान मोगाचें आनी मिसाच्या अखेरेक आमी मानाच्यो वात्यो परत आमी वांटतल्यो आनी ताच्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक त्या दिसा जेवणाची मांडावळ आसा. फेस्ता दिसा 1,500 लोकांक जेवण हांगासर आसा. त्या देखून मंगळार ह्या वर्सा नोवेनाचो दीस तशेंच जुबलेवाचें वर आसा. त्या देखून तुमी फिरगजगरांनी भक्तिकांनी तुमच्या कुटुंबां सांगाता येवन ह्या संभ्रमांत वांटेली जावं हांव तुमकां परत आपोवणें दिता. 29 तारखेर हरशेंच्या वर्सा बरी सांजेर 6 वरार देवदास कापिकाड आनी निर्देशन अभिनय करचो नाटका येन्नाने खातें सांजेर 6 वरार हांगासर आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोवन दाखयता. हो नाटक धर्मार्थ. त्या देखून ह्या संभ्रमांत वांटेली जावं तुमकां उलो दिता. मोगाच्यान हो सगळो संभ्रम ह्या म्हयन्यांत जावंक आसो सांजुदाच्या मानाक आमी त्या देखून आमी सगळ्यांनी ह्या संभ्रमान वांटेली जावया. देवाचें आशिर्वादां सांजुदा देव मारी पात आमी जोन घेवंक आमी प्रयत्न करया. तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटाना ह्या सगळ्याक जायतो खर्च आसा. त्या देखून तुमचें बरें मन विविध रुपांनी ह्या पवित्र थळांत दाखोवंक आनी त्या मारी पात ह्या संभ्रमांत तुमी आर्थीक रितीन वांटेली जावंक आनी फुलाची पाकळी तुमी दिवंक तुमच्या लागीं हांव उपकार मागता. जर कोणायकी मिसान दिवंक आसात ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी मुर्दोम दिवंक आसा जाल्यार त्या दिसा आमी वाती वांटता हांगासर. आनी तशेंच कोणायकी पिर्जेंत वा प्रधान पिर्जेंत पोशक पिर्जेंत आनी लग्नां सामुहीक लग्नाक पोशकपण घेवंक आसा जाल्यार तुमी कुमो करूंक तुमकां हांव उलो दिता. आतां आयचे दिसा जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी बाब हॅरी डिसोजा तांचे जावन मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दिता. आयवन डिसोजा कॅनडा आयचे दिसाचें नॉनवेज जेवण स्पॉन्सर केलां. फ्रांसीस शांती डिसोजा 28व्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आयचे दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. रियोना पिंटो किरेम नांव नाका म्हण एकदांनी किरेम, लुईस डेसा सुरतगल, हेनरी रेबेल्लो संपिगे, जूड जॉयस्टन लोबो किन्निगोळी ह्या सर्व दानींनी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार वावरता. देव बरें करूंक म्हणटा. सांजुदा देव मारी पात देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, बिझनेसाचेर, कृषीचेर, हर एका संगतीचेर मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सकाळ आमी दिंबी घालया. सांजुदा देवाच्या मानाक नोवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजुदा देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजुदा देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुदा देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोवा बहिणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाब आमचे मागणे ऐकता. बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसो विनंती करता. सांजुदा देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी पास आतां आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडबाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्तो जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता.
भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाजता तुझ्या कुर्साच्या मग्नांनी आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बागेन जोत देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गजो आनी आत्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद देवाक विशेष मागणे या संसारे जसं सैर आणि धर्मद जाऊन असलेल्या बघेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तो आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार सोमवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुम्ही पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारे जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्टासनींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता व्हडा पातयेनीन आयला सक्कड आमी बसया मोगाचे न्हू सबाज जाणांनी हांगा ते सवा मागणी दांडिल्ली आसात ही वचून सांगतना तुमच्या खालसा मनान कितें ते सवा मागणी आसा ती तुमी उबान दिवन ह्या घडये विशेष तरान मागा मोगाचे न्हू 10 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर 22 जाणांक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर 14 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम पाव जावच्या खातीर एकल्याक कामाचे सर्वीस पयशे मेळच्या पासत तेगांक मोतीक समाधान पाव जावच्या खातीर दोगांक घरांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर एकल्यान पर्जरी दस्तावेजाकन आक्रमण केल्लो जागो फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचे माथ्याचे केस जरचे रावच्या खातीर एकल्याक IELTS एग्जामांत पास जावची करपा मेळच्या खातीर 7 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याचो बावळो आनी पांयांची दुगूण जावच्या खातीर एकल्याक ग्रीन कार्ड बेगीन पावो जावच्या खातीर 8 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर चौगांच्या दोळ्यांची दिश्ट फावो जावच्या खातीर तेगांक सिगरेट वरची रावची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक कामाचे जॉयनिंग लेटर बेगीन मेळच्या खातीर चौगांक स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर दोगांक वर्टिगो पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक बिझनेसाक दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर 12 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर एकल्याक विजा बेगीनच प्रोसेस जावच्या खातीर 7 जाणांक आमाल पियोनी सोडून करपा मेळच्या खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक कामाची भद्रती फावो जावच्या खातीर एकल्याक आवय आनी भुरग्यां मदलो संबंद बरो आसच्या खातीर आनी 30 आनी 2 जाणांनी तांच्या विशेष त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच ताका जानवाय समजोनी आनी शिकलें उडास उरची करपा मेळच्या खातीर एकल्याची नर्स पेन आनी जॉयंट पेन गूण जावच्या खातीर विन्सन म्हणल्यार बाबाक एक बरें काम एक बरें सैरीक फावो जावच्या खातीर एका चेडवा भुरग्याच्या एग्जामा खातीर मागोवंक सांगलां सिस्टर ब्रिजीत तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां आशा सिल्विया ताका बरी भलायकी वायट संकटेंतल्यान सुटका बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याचे एलर्जीक कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार पयलींचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय गूण जावंक चलची करपा ताका मेळच्या खातीर फ्लोरीन मिरांडा जिबेचें कॅन्सर गूण जावच्या खातीर एका स्त्रियेचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात गूण जावंक आनी भलायकी मेळच्या खातीर 10वे क्लासी शिकच्या भुरग्याक बरें शिकोवंक करपा शिकले मतीन उरची करपा मेळच्या खातीर एकल्या मोबायल एडिक्शनांत जावन सुटका मेळच्या खातीर कॅनडांतच्या एका चलयेक 30 आनी 3 वर्सां प्राय एक सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां आनी थंयसर सेटल जावची करपा देवरीन मथायस सेरावो विल्सन सेरावो विलपेड सेरावो आनी मार्क रॉड्रिगस तांच्या आत्म्या खातीर मागोवंक सांगलां रीटा आनी जेडन आनी कुटुंबाची तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां पेन्नी डिसोजा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर ग्लेन आनी ट्रिजा तांच्या बऱ्या शिकपा खातीर बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां वीना रॉड्रिगस तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां विक्रम
जल्म दिसा संदर्भी त्याच्या बऱ्या भलायके खातीर त्या सवां खातीर मागोवन सांगला. क्लिपड आनी सिस्टर मेटिल्डा तांच्याय त्या सवां खातीर मिसावा खातीर मागोवन सांगला. सिसिलिया सेरावो भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक. रोसलीन डिसिल्वा ताचें काम परमनंट जावच्या खातीर मागोवन सांगला. नताशा ताका एक दुबायन बरें काम मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. आलन लस्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां एक भुरग्याचें देणें देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें येना. तांच्या जिवितांत सक्क संगती साध्य जावच्या खातीर मागोवन सांगला. आलीस म्हणल्या 83 वर्सांच्या प्रायाच्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक सांगला. जसिंत डिसोजा गोल्डन विजा मेळच्या खातीर. राजेश पिंटो ताकाय एक बरें काम आनी ऑफर लेटर मेळच्या खातीर एका भावान दिल्ले पयशे कामाचे काम केल्ले पयशे मेळोवंक जाता ते ताका मेळच्या खातीर त्या भावानी मागोवंक सांगला. अशें सबाज जाणां म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान हांव तांची तेसां उबान दिताना जे कोणें तुमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचे खातीर तांच्या तेसां खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागा. सुमयेची कृपा विशेष तरान साजूद ताद्देव मारिपाक ह्या भावनांच्या जिवितान वाळोवन दी. तांणी आशिल्लें बरेंपण ह्या पवित्र थळार तांकां लाभून दी म्हणून आतवयर करून ह्या घडये आमी मागया. Aradan tuka sumyan Jesus. Aradan tuka sumyan Aradan tuka sumyan Jesus. Aradan tuka sumyan Jesus. Aradan tuka sumyan Jesus. Aradan tuka sumyan Vandan tuka sumyan Jesus. Mahima tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesus. Mogla tuka sumyan Jesus. Pranipa tuka sumyan Jesus. Jai Jai tuka sumyan Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा जेजू या संकट भावना या घडये तुझ्या पायान तळा संजोदूत देवाच्या मजतीन हांव समर्पण करता. तुझी दैविक सगर कृपा तांच्या जिवितान वाळय. तांणी आशिल्लें बरेपण ह्या पवित्र थळाक तांकां लाभोवन दी. बडा पातयेन बवरतान बरोवशान म्हणल्या बरी ह्या पवित्र थळाक आयल्यान मागतात तांच्या जिवितान असर्या अद्भुत तांकां तुझी दैविक सगर कृपा वाळय. तांकां बरी भलायकी दी, मदीक समाधान संतोष दे. तांणी आशिल्लें बरेपण संकट तांकां लाभय म्हणून तुजे कडेन आमी परतून म्हणल्या बरें मागता. तुका असाध्य म्हणलें खंयचें येना. संजोदता देवाचें मजत वर्ती तुज्या पांयान तळ आसा. तर ह्या भावंडांक तांणी आशिल्लें बरेपण दी. तांच्या जिवितांत तुजी पदवी बर्ज जळाय बरेपण तांकां दी म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. सुमयेच्या हालेलुया 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 हालेलुया. सकड आमी दिमी गेल्या. म्हज्या मतीर खाळोकान म्हजो भावार्थ दांडोळंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडेल्या बरोबर वसुनी म्हणजे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमयान जेजूचें महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी दामया. ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सक्कड बरेपणा खातीर, मतीच्या समाधाना खातीर, आत्मीक ग्रेस्तपणाय खातीर असर्या अद्भुत आमच्या जिवितान करतात. हे सगळें बरेपण ह्या पवित्र थळार वालता. ह्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक सांजूदुतात देव मारिपात आमी हरगा होगळाप दिवया, ताचो उपकार आठवया आनी धन्य देवाची स्तुती आमी करया. एकल्याक PCC बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक दिसपरतो ग्रास पावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्यान कान दवरलेलें भांगार पाटी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. दोगां विघ्नान वरांतलें पिडे शिडेंतलें राखण व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तेगांक मोतीचें समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक डिप्रेशनांत हांव सुटका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 6 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आनी 8 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान लाभल्या खातीर अर्गां दितात. तर ह्या भावंडां संगी आमी मेळया. धन्य देवाक अर्गां दिवन आमी गावया. अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक. अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू काळजाक. मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया.
सर्वेस्पर आमकां वायट आणली आनी अनवर आणली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा पिडे ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेने हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची बत्ती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले जे सवा आमी तुका समर्पण दिता तुझे कुशी वयता ते सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावते काम नासतना कश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम पावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया दयाळ बापा पावते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सरकार जरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया मोरी सर्वेस्परा पैन कर नासच्या पैनाऱ्यांक तुज्या पांयां तळा आज आमी समर्पण करता हरी एका दिसा दिसपत्या ग्रासा खातीर वावरा खातीर एका जाग्यातान आनी एका जाग्या पैन करच्या हरी एका भावंडांक विविध गरजांक खातीर एका गांवांतान आनी एका गांवांक पैन करच्या सक्कड भाव भयणी तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता हरी एका पैनाऱ्यांक तांच्या पैना वेळार निरंतर सांगात दी सक्कड वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां राख निरंतर तुजो सांगात तांकां लाभय म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसूया मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गोदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका आमिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका ज्या कोणांत आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शेकाय येत तुजे कावचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे विशे सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय हे दाळे मगळे तुलबी औंकारे मरिये बगेवन ती देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवच्या खातीर पिडेस्तान पासोद मागणे आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आमचे खातीर आनी सक्कड पिडेस्तां खातीर ह्या घडये विशेश तरान सुमयेची त्रियेक देवाची गुणगची सकत वालच्या खातीर आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्त बापाचे एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाईम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी मनीमतीच्या वाकुडीच्या पिणेने कश्टांच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशे निडले गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जावच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबय आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावार्थ्याच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेहनतले दयाळय आमी मागता पिडे शिड्यान कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडबे सदांच शांत समाधानान सांबाळू दीत एकामेका सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दे आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगूं दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांच्या आदली भलायके तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दी जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपले शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमच्या थंय आसचे सर वायट बसपून उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान पजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. बेर समी रावया सक्रामेंतांतल्या आराधनांत आमी थोडो वेळ करसूंचो. त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. सांगाता आसा म्हाका राखता आनी सांबाळता. हरी एका म्हज्या गरजान पावसो देव. म्हजो सोडवणदार म्हजे सांगाता आसा. ताका आमी अर्गान देवया आनी गावया.
सोम्या हांव हांगासर आयला ह्या पवित्र तळाक तुजे सांगात थोडो वेळ करसू गो जायते कस म्हाका आसात जायते निराशपण म्हाका दोसता जायते समस्या का होळोक जाला वय मोगळाची सो म्हज्या कुटुंबान समस्या आसात म्हज्या शेजाऱ्या मदें संबंध बरो ना देखून हांव थोडो वेळ तुजे सांगात करसूंक आयला सक्कड म्हजे कस तूं पयस कर सांजुता देव मुखांत्र म्हज्या मोतीक म्हज्या कुडीक म्हज्या आत्म्याक समाधान तूं दी तूं म्हजो glory, तूं म्हजो उजवाड, तूं म्हजी भुपी सुवात, तूं म्हजो सगळ्या खर्चांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पडूंक सोदता सगळ्या जगते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा आपल्या दोन्ही हाताने उभारूया हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 come Holy Spirit come Holy Spirit touch and heal from the earth come Holy Spirit come Holy Spirit hallelujah 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 वडाताळाची स्तुती करूया सदांच आमच्या सांगात रावचो जेजू हर एक आमच्या गरजांत पावसो जेजू हर एक आमच्या समस्या पयस कसो जेजू आमच्या सांगात आसा उद्या रुपान या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया कारण तो जिणेंत केले स्वरूपकाराक अर्गां दिवया सक्कड आमच्या वडी या सोम्या मुखार दवरुया हालेलुया 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 वडाताळाची स्तुती करूया आमकां राखचो जेजू आमच्या पिडेंत बसचो जेजू हालेलुया 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. कष्टा दुखान सांगा दिवसो जेजू जायते कष्ट परिहार कसो जेजू उद्या रुपार आमच्या मुखार आसा जायते पिडेस्ताचे कष्ट पयस केलो जेजू साबाराक बरो केलो जेजू उद्या रुपार आमच्या समकार आसा या आमच्या सोम्याक आमच्या तकलीबा गावन नमस्कार आमी करूया देवाचो देव तो रायसो रायतो ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना येदोळूस आमी आयकले जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना जे कितें हांव असाध्य म्हूण चिंता जेजू तें साध्य करता नितळ काळजान नितळ मनान ताचे कडेन मागणें केल्ल्या वेळार ताका हरसण ताची स्तुती केल्ल्या वेळार तो आमच्या सांगाता रावता ह्या आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवया वो एक अवकाशताने कर दिल्या ताका आमी अर्गां दिवया परतून एक फावटी आमचे दोन्ही हात उबारून ताची आमी स्तुती करूया आनी म्हणया हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 दायकान बसात कीर्तन 50 आणि 5 वोळ 2
वोळ 20:2 अशें म्हणटा, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडो आनी तो तुका सांबाळटलो. तुजें वजें तुजी जडाय सर्वेस्परा समोर दवरू, तो तुका सांबाळटलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, व्हडा भक्तीन आनी मनान आमी हांगासर ह्या पवित्र तळाक आयले. हांव बेश्टेंच आमी येवना. आमचे कडेन व्हडलें एक वजें आसा. माथ्यार एक भारादीक वजें वोवून आमी हांगासर आयले. हांव जावंक पुरो आमचे कश्ट, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट ते सकड ह्या सोम्ये कडेन सांगूंक आनी ह्या वजेंतावन परिहार सोडूंक आमी हांगासर आयले. हांव देखून आमी सोम्या मुखार आसा मागणें करूंक. आनी ह्या वेळार देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां सांगता, सकड तुमचें वजें ह्या सोम्याच्या पांया तळा सामारपिया. सकड तुमचे सामस्ये, रीण, सोलवणी, निरासपण ह्या सोम्याच्या पांया तळा तुमी सामारपिया. कित्याक ताचे कडेन मात्र परिहार आसा. ताचे कडेन मात्र हाका सकड सामस्यांक परिहार मेळटा. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची मोठ नितळ दवरूंक, आमकां मागणें सलेसायन सुलाबायन करूंक सकड आमची जडाय जावं पुरो आमचे सोलवणी, निरासपण, लोन, कुटुंबाचे सामस्ये आनी कितेंय सामस्ये, विजाचे सामस्ये, पिडेचे सामस्ये सकड ह्या सोम्येच्या पांया तळा सामारपिया. खंडीत आमकांय आमची मागणी करूंक साध्य जातलें. सकड आमचें वजें ह्या सोम्या मुखार दवरूंक तो म्हाका आनी तुका उलो दिता. वाजरांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मयशेचेर एक व्हडलें वजें आसलें. मयशेक देव एक व्हडलें वजें दिता. तो म्हणटा म्हाका जायना. त्या लोकां सांगात वचोंक हांव कोण, त्या राया मुखार उलोवंक हांव कोण, म्हाका जायना. मयशेक म्हणटा देव, आळे इजिप्तांत म्हजे फर्जा भोवमान आसा, तांकां तुवें सुटोवन हाडी जाय, तांकां तुवें पाटी इस्रायलाक आपोवन हाडूंक जाय. मयशे म्हणटा म्हाका जायना. इतलें वजें वोवंक म्हाका जायना. हे कश्ट म्हाका जावचे नात. म्हाका सारकें उलोवंक कळीत ना. हांव एक सामान्य मनीस. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव ताका म्हणटा, तुवें भियोवची गरज ना, हांव तुजे सांगाता आसा. इतलें व्हड वजें वोवंक म्हाका जाता गे. जायते निबा मयशे दिता देवाक. म्हाका जायना. म्हाका असाध्य. म्हाका उलोवंक सारकें कळीत ना. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निमाणें देवाचें उतर मयशे आयकता. मयशे आयकता मातणे ताका दिली ती व्हडली जबाबदारी देवा समकार तो दवरता. देवाच्या आज्ञा प्रकार तो मुखार वेता. सकड देवाच्या हाताखाल तो समर्पिता. देखूनच ताका ती व्हडली जबाबदारी सांबाळूंक साध्य जालें. आनी त्या इस्रायल प्रजेक इजिप्तांत पाटी मोव आनी दूद वाळच्या त्या गांवांक तो आपोवन हाडटा. 40 वर्सां ताका लागतात. तितल्या लोकांक हिसीन वापर हाडूंक सुलाबाचें न्ही. ताकात म्हणल्यार तें असाध्य जातें. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताचें तितलें व्हडलें वजें ताणें सोम्या मुखार दवरलें. देवाच्या हातांत ताणें ओपून दिलें. आनी देखूनच तितल्या व्हड पुरचेक ताका आपोवन हाडूंक जालें. किर्तन 30:7 5वी ओळ अशें म्हणटा, तुजी वाट सर्वेस्पराते परती. तुजी वाट सर्वेस्पराते परती आनी तो तुका सांबाळटलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजी वाट सर्वेस्पराच्या वाटेक आसा तर ताचेर विश्वासपणान हांव जियेता तर म्हजी वाट सलिसायची जाता. आब्रामाची जिणी पळया. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायांत आमी आब्रामाच्या आपोवणे विशयांत आयकता. देव आब्रामाक आपयता, तुजो गांव सोडू आनी हांवें सांगच्या त्या गांवांक तूं वचू. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे सुलाबाचें काम न्ही. आब्रामाची तूं कशी करूं ताका साध्य जावना. कित्याक जायती आस्ताक आसली, शेळी आसल्यो, गोरवां आसली, बापय कुटुंब सकड ताका आसलें. पूण देव म्हणटा, येदोळ पर्यंत तूं तुज्या वाटेन चल्लाय आनी मुखार तूं म्हज्या वाटेन ये. हांव तुका एका बऱ्या जाग्याक पावयता. तुजी संतत मोल पवयले नखेत्रां बरी, तुजी संतत दर्या वयल्याच्या त्या रेवे बरी हांव करता म्हणटा देव.
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहाम ताची वाट सांडटा, देवाच्या वाटेन तो चलता. किर्तनकारी तेंच म्हणटा, तुजी वाट सर्वेस्परा ते परती, ताचेर विश्वास दवरू, तो तुका संपूर्ण करतलो, तो तुका सांबाळटलो. अब्राहमाक देवान सांबाळलें. ताचे वरवीं ताका कितेंच करूंक असाध्य जालें. कित्याक ताका भुरगीं नातलीं. 9 वदांनी 9 वर्सांनी देव ताका एका चरक्या भुरग्याक फावो करता. कित्याक देवाच्या वाटेन तो चल्लो. ताची खुशी ताणें करुना बदलाक ह्या देवाची खुशी ताणें केली. देखूनच ताका आमी भावार्थ तसो बापूय म्हणटा. अब्राहम देवाच्या वाटेन चल्लो. मोजेन ताचें वजें सर्वेस्परा हुजी दवरलें. देखून ताका इस्रायल प्रजेक वापाटी हाडूंक साध्य जालें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोनयो 16व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत अशें म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर, तुज्यो येवजण तो सुफळ करतलो. पळया, म्हणयो प्रोब इंग्लिशान प्रोब म्हणटा 16व्या अध्यायांत म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर. जायते फावटी म्हजी राटावळां मस्त आसा, म्हाका समस्याय मस्त आसात. म्हजेंतल्या की म्हाका कितेंच करूंक साध्य असाध्य. देखून मोनयो म्हणलो पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, सक्कड तुजी योजना, सक्कड तुजें काम ह्या सर्वेस्पराच्या मुखार दवरू. खंडीत तोच तुका पोंताक पायतलो. सगळे तुजे राटावळ्यो, सगळें तुजें काम तोच पोंताक पायतलो. वही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या 6व्या अध्यायान पळयलें तर नोयो म्हणलो एक नितीवंत मनीस आसलो, प्रामाणीक मनीस आसलो, देवाच्या उतरा प्रकार चलचो एक मनीस आसलो. तो तेचें काम सर्वेस्पराचे अधीन करता. देव म्हणटा, हांव सगळो संवसार नाश करचार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळो संवसार हांव नाश करचार आसा. कित्याक लोक सक्कड पातकी जिणे जिवन आसा. त्या देखून तूं एक नित्यवंत मनीस जावन आसाय, तूं एक प्रामाणीक मनीस आसाय. देखून तुज्या कुटुंबाक हांव राखोवंक प्रयत्न करता. देखून एक तारो बांद. न्हय हें कितें म्हूण समजोना, हें कशें बांदचें म्हणून ताका कळोवना. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, नित्यवंत मनीस जावन आसलो न्हय, प्रामाणीक मनीस जावन आसलो न्हय, सगळें ताचें येवजण सर्वेस्पराच्या समकार तो दवरता. कितले व्हड तारू बांदूंक ताचे वरवीं तें साध्य जाता. पूण देवाच्या संगी ताका सक्कड साध्य जाता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पोरना चल्याच्या हांवें जुजे विशयान सांगलें. ताकाय जायत्यो अडचण आसल्यो. फतिबाराच्या बायले तावन ताका पाड करूंक मस्त अडकळ्यो आसल्यो, आपोवणें आसलें. पूण जुजे सर्वेस्पराचे वयर पातयेन दवरता. दावीद राय तशेंच देवाचेर पातयेन दवरता. देवाच्या वाटेन चलता. ताचें सगळें काम देवा समकर्तो दवरता. देखूनच ताका 40 वर्सां राजभार करूंक साध्य जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदळा ह्या सोमेचेर हांव पातयेन दवरता. केदळा ह्या उड्याचेर जेजू जिवंत आसा. तो म्हाका पळयता, म्हाका राखता म्हणून हांव पातयेता. तो खंडीत तो म्हाका सांगात दिता. म्हज्या कश्टांत सांगात तो दिता. मोइजेक ताणें राखलें, अब्रामाक ताणें राखलें, नोयेक ताणें राखलें. कित्याक तांणी देवाचेर पातयेन दवरली. देवाच्या उतराचेर तांणी पातयेन दवरली. देखून आमी ताचेर पातयेन दवरया आनी गीत गावया. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, हरी गरजे मोगाचो, हरी गरजे
पातिता जेजू मोगाळा तुझे राव पातिता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पातिता जेजू मोगाळा. वैभोगाच्या भावानं आणि पेणीनो, जेजूचेर पात केल्ल्या वेळार सगळे आमचे कश्ट, दूख, बेजाराय, निराशपण, समस्या पयस जातात. म्हजें तेंच केलें. सगळे त्याचे पातयेणी ह्या सोम्याचेर ताणें दवरली. अब्राहम भावार तसो बापय जालो कित्याक देवाचेर ताका विशेष पातयेणी आसली. नोये प्रामाणीक मनीस हांव कारण देवूच आनी तसल्यांक देव विसता, तसल्यांक देव सांबाळता. कित्याक आमची बोब आयकोसो देव आमचे समकार आसा. मातेवाच्या 20व्या अध्यायांत 30 आनी 1 वळींत आमी वाचता, दोग कुरडे व्हडा ताळ्यान ह्या सोम्यांक बोब मारतात. जेजू देवाच्या दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव. जेजू जेरिको तावन भायर वेता आसतना दोग कुरडे तेदोळ पर्यंत आनी संवसार पळोवंक ना. हे कुरडे जेजूक बोबमान म्हणटात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक तांची बोब आयकता. जेजू ताच्या वावरांत बिजी आसलो, सुवाता परगडच्यांत बिजी आसलो, तरी निर्गतिकाची बोब ताका आयकता, कश्टतल्याची बोब ताका आयकता, दुबळ्याची बोब ताका आयकता. जेजू थंयच रावता. त्या दोगा कुरड्यांक गरज जे कितें गरज आसा तें तो फावो करता. कित्याक आमचे मागणे आयकोसो देव आमचे सांगाता आसा. आमचो उलो आयकोसो देव आमचे सांगाता आसा. अब्राहमाक तो आयकलो. हांवें सांगलें, अब्राहमाक देवान व्हडली बासोनी केल्ली. मळबा वयल्या नखेत्रां बरी, दर्या वयल्या वेळे बरी तुजी संतता वाडयतलो. पूण देवाक त्या लोकांची पातकां पळयोन, त्या लोकांचे सुखी पळयोन देव चिंता ह्या मनशाक हांवें नाश करूंक जाय. कित्याक देवाक सांडून पयस गेल्यात, निजा देवाक सांडून अन्य देवाच्या फाटल्यान गेल्या देखून देव सकट लोकांक नाश करूंक पळयता. प्रत्येक जावन सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक नाश करूंक पळयता. ह्या वेळार देव अब्राहमा कडेन म्हणटा, आळे त्या लोकांक हांव नाश करता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहम देवा कडेन उलयता. 50 सन म्हणल्यार तूं तांकां राखताय गी, 40 आनी 5 सन म्हणल्यार तूं राखताय गी, 30 सन म्हणल्यार, 25 सन म्हणल्यार, 20 सन म्हणल्यार, 10 जण म्हणल्यार सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक तूं राखताय गी. पळया, देव एका इश्टा भाशेन अब्राहमा कडेन उलयलो. कित्याक देव आमचे कडेन उलयता. तोच देव मोयचे कडेन उलयलो, तुज्या पांयाचे वानो काड, तूं रावल्लो जागो तो पवित्र जावन आसा. देव आमचे कडेन उलयता. अशें जायत्या प्रावाद्या कडेन तो उलयलो, जेजू कडेन तो उलयलो, म्हजे कडेन आनी तुमचे कडेन तो उलयता. पूण ताच्या कानाक, ताच्या ताळ्याक हांवें कान दिवंक जाय. ताचे मागणे हांवें आयकूंक जाय, ताचो ताळो हांवें आयकूंक जाय. बिजी आसतना म्हाका ताचो ताळो आयकना. सगळे दीस मोबायलार आसल्यार म्हाका ताचो ताळो आयकना. त्या देखून ताचो ताळो आयकूंक हांवें मौनपण सांबाळूंक जाय. खंडीत देव म्हजे कडेन उलयता आनी जें कितें म्हाका गरज आसा तें तो दिता. मोयजे कडेन उलयलो देव, अब्राहमा कडेन उलयलो देव, प्रावाद्या कडेन उलयलो देव, म्हजे मागणे आयकता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो देव जिवंत देव. तो केवळ मागणे आयकता मात्र न्ही, म्हजे कश्टी तो पळयता. हांवें सांगलें दोळूस, जायते कश्ट आमकां आसात आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो, जायती इजा आमकां मेळटा, समस्या आमकां आसात. पूण ह्या सोम्याच्या पांया तळा सकट आमी समस्या दवरल्या वेळार ताका परिहार मेळटा. आमी पयल्या सामुएलच्या पुस्तकांत वाचता, हन्ना म्हणली एक स्त्री,
तिका भुरगीं नातली हेल्काना तिचो पती ती बारी निराशा आसली बेजारण आसली आनी ही स्त्री टॅम्पलाक वेता आनी थंयसर कंतीन आनी दुखीन बरोवन दुखां गळोवन सर्वेस्परा मुखार रडता आनी देव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिचे मागणे आयकता तिचे दूख तो पळयता आनी देव तिका भुरग्याक फावो करता सामुएलाक फावो करता कित्याक हान्नाचें दूख देवान पडलें त्या देखून आमच्या मदें एक देव आसा आयकोसो देव मात न्ही आमची दुखां आमचे कश्ट पळयसो देव आमच्या सांगात आसा देखूनच आमी हांगासर आयल्या ह्या पवित्र थळाक आयल्या आमचे कश्ट तो पळयता मात न्ही दुखांय तो पुसता हान्नाचे दुखां ताणें पुसले तिका एका तुबसान एक चर्क भुरगो फावो जाता दाविदाके तशेंच कश्ट आयिल्ले तोय सोम्या मुखार रडता आपणाचे कंत हुस्को देवा मुखार सांगता आसतना देव ताच्या मागणी आयकता ताकाय तो समस्या पयस करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सदांच आमकां पळयोसो देव कश्टाळ वरां सांगत देवसो देव अब्रामा कडेन इजा कडेन उलयल्लो देव मोइशे कडेन उलयल्लो देव आमचे समकार आसा देखून आमी सकयल उबे रावया एक घडी बोरो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो म्हणलें गीत आमी व्हडा ताळ्यान गावया ताळयो पेटोवन गावया देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडून दिल्ल्या इस्रायेल्या आमकां दिता पातकी मनशां सोडून दिल्ली इस्रायेल्या आमकां दिता पातकी मनशां स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखणुया दुनिया देवा देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो रसलो देव आमकां पोसता बसो देव आमकां राखता बसलो देव आमकां पोसता बसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखणुया दुनिया देवा देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो हालेलुया हालेलुया वडा ताळ्यान त्याची आमी स्तुती करूया हालेलुया कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट touch and heal from their sickness come holy spirit come holy spirit thank you Jesus hallelujah
हालेलुया 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 हालेलुया. दयाकान बसात. देव आमकां पळयता, तो आमच्या मागण्या आयकता, मात्र न्ही तो आमकां मोरोंक सोडिना. आमच्या कश्टांत समस्यांत कश्टांक तो सोडिना. आमचो देव जिवंत देव. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या परगट जे वेळार आमी पळयता जायते जाणांक जेजू जीव करता. एका विधवेचो एकलोच पूत आसलो, तो मरण पावल्लो. त्या विधवेचे कश्ट तो पळयता, तेजे समस्या तो पळयता. कित्याक त्या विधवीक घोव नातुल्लो, सरुल्लो आसलो, एक आसलो तो पूत. आनी तोय मरण पावल्ल्या वेळार जेजू थंयसर पावता. कित्याक तो मेल्ल्यांचो देव न्ही, वो जिवंत आसल्यांचो देव. देखून त्या विधवेच्या पुताक जेजू जिवाक हाडटा. सांगात आस जायराच्या 12 वर्सां जेजू मरण पावली, ल्हान चली. जेजू त्या चलयेक हात उठयता, लाजराक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कित्याक ताचो भावार्थ पळयून जेजू तांकां उठयता. कित्याक आमचे मदें आसा जिवंत देव, मेल्लो देव न्ही. आमचे कश्ट समजोवचो, आमचे दूख समजोवचो, आमचे कश्ट पळयोवचो. जेजू देव आमचे सांगाता आसा. तो जिवंत मात्र न्ही, आमचे सांगाता सदांच रावता. जायत्याक जबाबदारी दिले देव. म्हाका आनी तुका जबाबदारी दिता. जोशुआक म्हणटा, म्हजे उपरांत इस्रायल प्रजेक हाडचें काम जोशुआच्या कांद्यार पडटा. आनी ह्या वेळार जोशुआ तशेंच भियेता. इतल्या व्हड लोकांक कशें हांवें वापर व्हरचें? कित्याक म्हळ्यार म्हजेक त्या लोकांक दूद आनी मोवाळच्या गांवांक आपणोवंक साध्य जाता. आनी ह्या वेळार जोशुआक ती जबाबदारी मेळटा. पूण देव जोशुआक म्हणटा, तुवें कांयच भियोवची गरज ना. हांव तुजे सांगाता आसा. कशें पळय म्हजेक वाट दाखयल्लो हांव, म्हजेचें वजें हाडू केल्लो हांव तुजे सांगाता रावता. म्हजे सांगाता आसले बरी, हांव तुजे सांगाता रावता. तुवें भियोवची गरज ना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी भियेता. आमचो भावार्थ उणो आसा. जायते फावटी आमी दुबावता. कित्याक आमचो भावार्थ उणो आसा. पूण ह्या समयाचेर आमची जबाबदारी दवरल्या वेळार, आमची वाट पळयल्ल्या वेळार, आमचें वजें दवरल्या वेळार खंडीत सर्व समस्याक तो परिहार दिता. कित्याक आमकां सांगात दिवचो देव आमचे सांगात आसा. मुरये सांगात तो आसलो, जुजे सांगात तो आसलो. मुरयेन म्हळें, हांवें कशें आवय जावचें, म्हाका दादल्याची वळख ना. पूण ह्या वेळार देवदूत म्हणटा, भियोवची गरज ना मुरये. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भेस जातली. देव तुजे सांगाता आसा, भियोवची गरज ना. जुजय तशेंत मुरी गर्भेस्त म्हण चिंतून ह्या स्त्रियेक हांवें कशें काजार जावचें, सोडचें आलोचेर आसतना स्वप्नांत ताका दुश्ट एक पडटा आनी म्हणटा, जुजे मुरयेक तुजी पतीन जावन घेवंक तूं भियेनाका. कित्याक आमचे सांगात असो एक देव, आमकां धैर्य दिवचो देव, आमकां सांगात दिवचो देव. तो आमच्या सांगात आसल्या वेळार खंयच्या संगतेक आमी भियोवची गरज ना. जोशुआक धैर्य दिल्लो, मुरयेक धैर्य दिल्लो, जुजेक धैर्य दिल्लो देव आमचे सांगात आसा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें तर जायते फावटी देव इजाया प्रवादी मुखार म्हणटा, भियेनाका, हांव तुजे सांगात आसा. शिसांक धैर्य दिलो जेजू आमचे सांगात आसा. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो देव आमचे कडेन उलयता, आमकां आयकता, आमचे कश्ट पळयता. जिवंत देव आनी ताका सर्व साध्य म्हूण आमी वेदोळस आयकलें. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. ताका सकड संगत्यो साध्य. उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायात 2ऱ्या वळेंत आमी वाचता. एक फावटी देव अब्राहमाक भेट करूंक आयिल्लो खंय. दुतां सांगता ते एक जण अब्राहमाक भेट करूंक येतात. आनी ह्या वेळार देव अब्राहमा कडेन म्हणटा, येवच्या वर्सा ह्याच दिसा तुजी बायल एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाता. आनी हें आयकल्ली स्त्री सारा भितर तावन आसता. देखून देवाचे उतार म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायात 14व्या वळेंत, देवाक असाध्य जालें कितें पण आसा गे. सारा तूं कितें आसली,
सारा तू कित्याक आसली देवाक आसाद जाल्यार कितें पण आसा गे. सारा म्हणटा हांव आसोवना. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक आसाद जाल्यार कितेंच ना. जायते फावटी म्हज्या उण्या भावार्था वरवीं हांव चिंता हें जायना, हें असाध्य, हें कश्ट म्हजे वरवीं जावचें ना. पूण देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना. जोबाच्या 40 आनी दुसऱ्या अध्यायांत दुसऱ्या वळीत आमी अंत वाचता. देवाक आसाद जाल्यार कितें पण आसा गे. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें वडोलो, जोबाक मस्त कश्ट आयिल्ले. तो प्रामाणीक मनीस, नित्यवंत मनीस, बरो मनीस, तरी ताका कश्ट आयिल्ले. पूण निमाणें ताका कळटा देवाचेर ताचे पातयेन सडटा शिवाय उणी जायना. आनी निमाणें म्हणटा तसो म्हणटा तुका आसाद जाल्यार कितें पण आसा गे. तुका सक्कड सांगत्यो साध्य. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी अशेंच म्हणूंक जाय, म्हाका आसाध्य वै सोम्या, तुका सक्कड साध्य. देवदूतान मुरयेक तशेंच म्हळें लुकाच्या 1 अध्यायांत 30 आनी 7 वळींत, देवाक आसाध्य जाल्यार कितें पण आसा गे. तुका साध्य ना वय, देवाक साध्य आसा. तुवें एका चरक्या भुरग्या पासून जावचें, तुका साध्य ना वय, पूण देवाक तें साध्य आसा. दादलो नासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुका गुरवासार करूंक देवाक साध्य आसा. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पटी आमी हें उतर आमच्या मतीन दवरूंक जाय, कोसोंक जाय आमच्या काळजांत. म्हाका आसाध्य वय, पूण ताका आसाध्य न्हय. पूण हांवें नितळ काळजान नितळ मनान ताचे कडेन मागिल्ल्या वेळार खंडीत तो म्हाका साध्य करता. तांबडो दर्यो विंगड केल्लो देव आमच्या सांगात आसा. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, अरण्यांत मान्ना दिलो देव आमच्या सांगात आसा. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताका असाध्य म्हळ्यार कितें म्हणे आसा गे. साहित्याची पिडा गुण केलो जेजू आमच्या सांगात आसा. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताका असाध्य म्हळ्यार आसा गे. मेल मरून 4 दीस जाल्ल्या लाजराक जिवन केलो जेजू आमच्या सांगात आसा. ताका असाध्य म्हळ्यार आसा गे. आनी गरजेच्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, इस्रायल प्रजा मोइशेक पुरपुरता, देवाक पुरपुरता. आमकां उदक ना, कडपता न्हू, उदक दिल्लो देव आमचे सांगात आसा. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो लोक व्हडा संतोशान एक गीत गायता. तुमी जस्ट आयका, साध्य जाल्यार म्हजे उपरांत तुमी गात. उदक ना म्हणून इस्रायल प्रजा देवा लागीं बोब मारता आसतना मोइशे देवा लागीं मागता, देवा ह्या लोकांक म्हाका तुवें कित्याक दिलाय. ह्या लोकांक सांबाळूंक म्हाका असाध्य. ताका जेवण ना म्हणल्यार तुवें जेवण दिलें, आनी आतां उदक ना म्हणटात. ताचे गोरवां आसात, वासरां आसात, जायती पिळगी आसा, तांकां पिवंक उदक ना. हांवें कितें करूंक जाय. मोइशे सुसुता, देवाक हाक बोब मारता. आनी ह्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव ताका म्हणटा तुजे कडेन आसल्या त्या बेतकाडीता न्हू पात्राक तो मार, आनी थंय तर उदक तुका मेळटलें. आनी ह्या वेळार उदक आयिल्ल्या वेळार लोक व्हडा संतोशान गीत गायतात. जीव जलवे नन्न देवरात्मने, जीवनदी ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ म्हणत. जीव जलवे ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ, जीव जल ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निराशेन आसलो लोक, ताणेन आसलो लोक पात्रांतान उदक आयिल्ल्यास व्हडा संतोशान मोइशेची देवाची स्तुती करतात. आनी व्हडा संतोशान ते गातात. जीव जलवे नन्न देवरात्मने, जीवनदी ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. जीव जलवे नन्न देवरात्मने, जीवनदी ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನಿಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನಿಗಿದೆ. ಜೀವಜಲವೇ,
ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು उकी उकी बा ती कष्टाची वाट रानवडती वाट गुडो दोंगोरू सांगातास फातोरू आणि रेव या वेळार उबार तुमकट जागे हे सकड मुखार मुखार बेता आसतना लोक देवाची स्तुती गायता आनी म्हणटा ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋಳ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋಳ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಜೀವಜಲವೇ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು उकी उकी बा ते उदक पियलो लोक संतोष पावता मातणे कित्याक देवाच्या आजापा मुखांत ते उदक तेच राहिल्लें त्या देखून नव्या सक्तीन नव्या जिवान बरोवन तो लोक गायता कृपा चिलुमेयू उक्की हरियालू ಸಬಳ ಪಡೆದು ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಕೃಪಾ ಚಿಲುಮೆಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಹೊಸ ಬಳ ಪಡೆದು ನ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಜೀವಜಲವೇ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವಜಲ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಜೀವಜಲವೇ ಎನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮ ಜೀವನದಿ जीवनदी उकी उकी बाय एक घडी आमी उबे रावया मोगाच्या भावना आनी पयलीं न्हू जे कितें देवान तें व्हडलें आजाप तें सर केलें तांबडो दर्यो ताणें विंगड केलो पात्रां तावन ताणें उदक दिलें भुकेल्या लोकांक मान्ना दिलें तो सुद्दां आमच्या सांगात आसा देखून आमचे हात बुजवो हात ह्या सौम्य मुखार आमी उबारुया सबारांक बरें केलो जेजू आमच्या सांगात आसा आमचा उजवा हात या सौम्या समोर आमी उपकार उबारुया मैचेर मोगाच्या भावान आनी पयलीं बसयल्या पुर्जेक आपूण हाडटा आसतना दर्यो आडयल्ल्या वेळार देव ताका म्हणटा तुज्या हातांत आसली बेतकाठी उबार आनी मैचे आपल्या उजव्या हातान बेतकाठी उबारता आनी देव ताच्या हाताक सकत दिता आजा पगतचे पदवी दिता आनी त्या एकाच पुत्रान दर्यो दोन भाग जाता अमालेकीतकार इस्रायल पडजेचेर आक्रमण करूंक आयिल्ले सिनाय पर्वतांत देंवन वता आसतना ह्या तांबड्या पर्वतान पाटी येता आसतना मोगाच्या भावान आनी पयलीं न्हू ह्या वेळार मैचे हात उबारून देवा कडेन मागणें करता देवा आमकां ह्या कश्टांतले निवार हात उबारून मागण्या वेळार केल्ल्या वेळार इस्रायल प्रजा जिखता अमालेकीता विरोध मैचे मागणें करता आसतना इस्रायल प्रजा जिखता मैचे आपणाचो उजवा हात उखलून धरता मागणें करता थंयसर आजाप करता मोगाच्या भावना आनी पयलीं न्हू तो सात आमी सौम्य मुखार उबारुया आमच्या हाताक ती सकत दी जेजू म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया म्हजोय हात पवित्र कर जेजू म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया जायते पिडेस्तांक गुण केलो जेजू जायते पिडेस्तांक आपणलो जेजू म्हजे संस्कार आसा तुमचे संस्कार आसा आमचे मदें तो आतां आजापा करता देखून आमचो उबारलो हात आमच्या शेजाऱ्याच्या माथ्यावर दवरा तुमी एकामेका तुमच्या कुशींत आसलेल्या व्यक्तीच्या माथ्यार तुमचो हात दवरा तुमच्या शेजारा पासून तुमी मागा तुमच्या ह्या कुशीन त्या कुशीन आसलेल्या लोकांचेर तुमचो हात दवरा आनी दोळे धांपा आनी मागा जेजू आमचे मागणी आयकता ताणें आमचो हात पवित्र केला ह्या पवित्र हातान मागली सक्कड आतां पवित्र जातात सगळ्यांची पिडा आतां गूण जाता जेजू हर एकल्याक आतां आपडटा देखून तुमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसलेल्या व्यक्तीक कोणाक एकल्याक हात दवरा
एक एक जोडी करा आणि हात दवरा आणि तांच्या पासून मागा मगाच्या भावान आणि पयलीनो जायते फावटी आमी चिंता म्हज्या पेल्या खातीर मागले म्हाका मेळटा जायते फावटी हांव म्हजे खातीर मात्र मागता म्हज्या कुटुंबा खातीर मात्र हांव मागता केदाळ हांव म्हज्या पेल्या खातीर मागता तोळ खंडीत जेजू म्हजे मागणें आयकता एक पोटी एका रितीर केंद्राक मगाच्या भावान आणि पयलीनो दोळे उक्ते करनाकात दोळे दांपा आनी मागा एक पोटी एका रितीर केंद्राक एक अनुभवार्थी मागण्यांक गेल्लो थंयसर एक कातोलीक आसलो दोगी जण मागणें करतले आणि वो कातोलीक मगाच्या भावान आणि पयलीनो आराधना वेळार हिंदू भावा खातीर ताका वळख ना त्या भावाची त्या भावा खातीर तो मागा लागलो काय जेजू हांव तुजो तूं दोगांय व्हील चॅरार आसली उडास तो वरा दोगांय व्हील चॅरार आसली दोगांयची शेळीची पिडा दुसऱ्या गांवांत जावन ते दोगी आयिल्ले वो क्रिस्ताचो भावार्थी मनीस तो जेजू कडेन साक्रामेंतांत अशें जेजू कडेन मागता काय मोगळा जेजू हांव सदांच तुजो तुवें म्हाका गूण करना तरी हांव परतून तुजे सशीन वेता पूण हांगासर आसा एक हिंदू भाव पयली फावटी तुज्या मुखार आयला त्या भावाक तूं गूण कर जेजू त्या भावाक तूं गूण कर जेजू म्हणून तो व्यक्ती विनंती करता साक्रामेंतांतले जेजू कडेन परतून आनी परतून ते मागता मोगळा जेजू ह्या भावाक तूं गूण कर आणि मगाच्या भावान आणि पयलीनो रितीच्या अखेरी दिसा आराधना वेळार व्हीलचेरार आयले दोगी भाव सोलोन पाटी वेतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दोळे उक्ते करनाकात दोळे दांपात कित्याक देवाक आसाद जाले कितें दिसना जेजूक आसाद जाले कितें दिसना त्या देखून आमचो पवित्र जाल्लो हात आमच्या शेजाऱ्या वयर आमी दवरला तांचे खातीर तुमी मागा तांचे खातीर तुमी मागा मौनपणी तुमी मागा ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचें एक गीत आमी गावया दोळे उक्ते करनाकात हात काडनाकात हात दवरा पवित्रात्म्या देवानी मुझे दैत राहोगी उस्वार तुझो मागोंगी मुझे दैत जिएंगी पवित्रात्म्या देवानी मुझे दैत राहोगी उस्वार तुझो मागोंगी मुझे दैत जिएंगी संसार पाका वर्ताना पेड्या खातीर मागल्या त्या भावाक जेजून गूण केले आज आमी आमच्या भोवऱ्याच्या सरा पासून मागले खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून जायत्या जपा केल्यात तुमच्या मध्ये कोणी भलायकी बरी ना तर ह्या जागाक आपूण हाडा आनी तांचे तान म्हाका म्हूण जेजून म्हणा त्या देखून आमी आतां कुंभगाराक आयिल्ले बरे लायनीर येवचे आनी तेल घेवन या पवित्र तेलान आमी मागचे ह्या वेळार आमी परतून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया Fakoki, Mochi.
जायते बरेपण केले जेजूको, जायत्यांक आपडले जेजूको. थाळये पेटून मेहर गांधे बिया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक ताणें आपडला, हर एकल्याक शांत समाधान ताणें दिला. इल्लेशे म्हणे कश्ट ताणें परिहार केल्यात. देखून ताका मेहर गान देवन दिंबीर पडोवन त्याच्या बेसांव घेवंक आमकां आमी आयती करुया. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, या विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. पदवेदार तासो अधिकार सरका संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लाजोता, तारा नारारी ताची महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मानानी माव्या, मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या. मानानी माव्या, मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या. मुखाळ पुत्रा सोमे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. बगेवन सांजो त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर. बगेन कुसचे कुरबेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्यवाणी